येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. आयतारा रंगली कुर्टी खांडेपार पंचायतीची ग्रामसभा. गार्बेज स्पॉटार कॅमेरे लावप, बालवाडीच्या भाड्याचे प्रश्न, बेकायदेशीर जावपी बांदकाम या विशयाचेर जाली चर्चा. काणकोण लोलये पोळे वाठारात फिल्म सिटी आणि IIT प्रकल्प येवपाचो आशिल्ल्यान थळाव्यांनी ह्या दोन्ही प्रकल्पाक केला कर विरोध. मारदोळ जायांचे मळे लासून काबार जाल्ल्या शेतकारांचेर आयल्या हावळ. हो उजो कोण लायता हाचो सोद अजून मेरेन लागूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी माड्डोळ पंचायतीत वचून सरपंचाक घातलो घेराव. आयतारा दोंगरे वाठारात बॉम्ब सक्सेस सायबिणीचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. ह्या निमतान सायबिणीच्या गावात भोंवडायले पुरसांव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा खांडेपार पंचायतीची ग्रामसभा जाली. गार्बेज स्पॉटार कॅमेरे लावपाचे, बालवाडीच्या भाड्याचे प्रश्न, बेकायदेशीर जावपी बांदकाम या विशयांचेर ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली. कुर्टी खांडेपार वाठारांतले कांय म्हत्वाचे प्रश्नाचेर चर्चा जाली. वाठारात गार्बेज स्पॉटार कॅमेरा लावपाचे, भाड्यानी दिल्ल्या बालवाडीचे येणावळ या विशयाचेर चर्चा जाली. सगळे काम जाग्यार घालतलो अशें सरपंच हरीश नायकान सांगला. डिमार्केशनाचेरय उपाय काडटलो अशेंय ताणें आश्वासन दिलां. अंगणवाडी जी रेंटार आसा ते ओनरान, त्या रुमाच्या ओनरान कोणी तरी पंचायतीन कंप्लेंट केली की आमकां भाडें टायमार पावना. आतां म्हाका सांगा, जर तांकां डिपार्टमेंटा कडल्यान जर पगार भाडें जर टायमार पावना जाल्यार ती टायमार कशी दितली? आज कितें जालें? आतां इश्यू कितें जालो? आतां पंचायतीन जे तांकां हेल्पिंग हँड म्हणून जो मनी दिताले तो बंद केल्लो, त्या खातीर तो पॉयंट रेज केल्लो. मेजर इश्यू म्हणल्यार जो आमचो फाटलो गार्बेज कमिटीचो कॅमेराच्या एक्सेसाचो पॉयंट आशिल्लो तो एक मेजर इश्यू आशिल्लो, जेचेर आमी ऑलरेडी ग्रामस्थांक आन्सर केल्या. जे कॅमेरा आमी कंटिन्युअस तांकां फॉलोअप घेता फॉर द रिपेर्स, आनी जे एडिशनल कॅमेरा आसा ते आमी सजेस्ट केला ग्रामस्थांक की तेंच्यांनी सजेस्ट करचे अशे खंय पॉयंट आसा जाल्यार ते आमी कॅमेरा थंय इन्स्टॉल करून दितले. सेकंड पॉयंट आशिल्लो आमगेले क्रिमेटोरियम डिमार्केशनाचो केस. फाटल्या दिसांनी जेन्ना बॉडीज आमकां नजरेक आयल्यो की बॉडीज अननोइंगली हे जावपाचे आशिल्ले तेन्ना आमी कन्सर्न इश्यू केल्लो. अपार्ट फ्रॉम दॅट कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या एरियाच्यो सोडून एक्स्ट्रा बॉडीज ज्यो बेतोडसून आनी शिरोडेसून कन्सिडर जाताल्यो, त्या खातीर आमी कन्सर्न रेज केल्लो आनी गांवच्या लोकांनी कन्सर्न रेज केल्लो की त्यो घेवच्यो न्हू म्हणून. सो तेजेर आमी रिजोल्युशन घेवन त्या मिनिस्टरांक आमी लेटर केल्लें. तेज्या नंतर ती केस कोर्टान घातली गेली आनी ताका स्टे हाडलेलो. त्या कारणां खातीर आमकां खंय ना जाल्यार खंय अशें हाडून येयलें की आमचें डिमार्केशन पेंडींग उरलें फॉर दीस केस. पूण आमी आतां क्लॅरिफिकेशन घेता आनी आमी डिमार्केशनाक फुडें वयतले. आनी जशें आमी पयलीं प्रपोज केला तशीच एरिया डिवायड करून तिनूय हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिश्चन ही आमकां अवेलेबल करून दितले. आतां कन्सर्न डिपार्टमेंट TCB पळोवपाक हेजेर कन्सर्न डिपार्टमेंट TCB म्हणटा TCB येता पळयता इनलिगल गॅरेजी बांदताय. बिल्डर आसाय कोण आहाय पळय इनलिगल गॅरेजी बांदताय. दिता तेन्ना थोड्यांनी दिसती पडटा ते TCB क्लियरन्स दिताय पळय तेन्ना लास्ट दिसती पडटा. पूण कितें आहा TCB क्लियरन्स दिता आपणाले पयशे घेता. इट इज क्लियरली हें न्ही बाबा कशें क्लियरन्स दिता ना जाल्यार पयशे घेता ते वयताय सनवाले न्ही. आतां TCB दिलें म्हणटकच काय ना, पंचायत कितें म्हणटा जे TCBन टॅक्निकल क्लियरन्स दिला लास्ट इज अ टेक्निकल क्लियरन्स दिलो म्हणटकच पंचायत कितें वी आर बॉर्न टू गिव देम ऑक्युपन्सी. हें आतां आमकां पंचायतीन आन्सर दिताय. आमी तो TCBक वचून विचारपाक गेले जाल्यार TCB कितें म्हणटा, अरे हें तेंगेलें इनलिगल मोडपाचें काम म्हणटा पंचायतीचें. हेजे स्टेटस ऑफ इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन ग्रामपंचायतीन स्वता इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जे चालू आसा पळय न्ही तेजे स्वता विदावट कंप्लेन पंचांनीच कॉग्निजन्स घेतलेलो आसा आनी तेजो स्टेटस मागलेलो की त्यो केसी खंय पावल्यो पळय जाल्यार तांकां सेकंड नोटीस इश्यू केल्ली फाटल्या हाका. फुडल्या हाका चडशे करून रेवोल्युशन येतलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. काणकोण लोलये पोळे वाठारात फिल्म सिटी आणि IIT प्रकल्प येवपाचो आशिल्ल्यान थळाव्यांनी ह्या दोन्ही प्रकल्पाक खर विरोध केला. कोमुनिदाद जाग्यात हो प्रकल्प जावपाचो आशिल्ल्यान कोमुनिदादची बसका जाली. गावातली ही कोमुनिदाद जागा प्रकल्पाक दिवचे न्हू अशी मागणी थळाव्यांची आसा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट.
काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पोळे पंचायत वाठारांतल्या भगवती पठाराचेर IIT येवपाची आणि त्याच बरोबर फिल्म सिटी येवपाची अशा विशयाक लागून सध्या आता हो विषय संपूर्ण काणकोरभर आता गाजपाक लागला. सद्याक ह्या संदर्भात ही जी जमीन ज्याच्या पोझिशनाच्या अंतर्गत असा म्हणजेच कोमनीदाच्या अंतर्गत आसात त्या कोमनीदादीची बैठक आज लोलये हांगासरल्या केशव ह्या देवाकडेन पार पाडली. त्या वेळाचेर तांचे मेंबर 128 आशिल्ले तातूंतले 54 मेंबर हांगासर हजर जाले आणि ह्या वेळाचेर हांगासर फिल्म सिटी जाय अशें 50 लोकांनी होकार दिलो जाल्यार 4 लोकांनी ताका विरोध केला आणि जे विरोध केल्ले आसा तांच्यांनी सांगला की ही जी कोमनीदादीची जमीन जी आसा एखाद्या खंयच्याय प्रोजेक्टाक दिवपाकच जायना आणि कायदो तसो आसा आणि त्याच बरोबर कायद्याचो सगळो प्रोसेस आसा सगळो खंय चुकीचो आसा अशें ताणें सांगलें. आणि ज्या मनशांनी हाका होकार दिला तांच्यांनी सांगलें की जर हांगा फिल्म सिटी आयली जाल्यार गांवच्या लोकांक डेव्हलपमेंट जातलो, तांकां रोजगार मेळटले आणि त्याच बरोबर गांव खंय डेव्हलप जावन फुडें पावतले, लोकांक खंय सर्विस्यो मेळटल्यो अशें तांचें म्हणणें आसा. आणि हें सगळें करता आसतना दुसऱ्या वाटेन कांय लोलयेच्या पोळेच्या लोकांनी एकठांय येवन पंचायती कडेन एक मूक मोर्चा काडलो आणि त्याच बरोबर पंचायतीच्या दारांक निदर्शनां केली आणि सांगलें की ही जी कोमनीदादीची जागा आसा ती बायोडायवर्सिटीची आणि त्याच बरोबर एनवायरमेंटाची एक त्या दृश्टिकोनांतल्यान सामकी इको फ्रेंडली लँड आसा आणि ती जर गेली जाल्यार येणाऱ्या काळाक खंय नैसर्गिक आपत्ती सारखे किंवा नॅचरल कॅलॅमिटी सारखे विषय हांगासर तयार जातले. देखून आमकां खंय थंयसर IIT किंवा फिल्म सिटी सारखे कसलेच प्रोजेक्ट नाकाय म्हणून सांगले. देखून सद्याक जी कोमनीदाद आसा तांच्यांनी सांगला जाय आणि कांय लोक म्हणटात ताका नाका म्हणून. ताका लागून हो विषय आता येणाऱ्या ग्रामसभेकच ठरतलो अशें कांय लोकांचें म्हणणें आसा. एक रेझोल्युशनाचेर दुसरें रेझोल्युशन घेयत आसा. फाटल्या दिसान आमी RTI एज पर RTI आमी सगळी इन्फॉर्मेशन तेंचे कडेन काडला. आता हो पठार आहा तो 40 लाखां पठार आहा आणि तो अनटच प्लॅट्यू म्हणून तेजेर कितें बांदल ना, घर बांदल ना, कांय ना आणि थिंगा एक्सेस रोड ना. कोमुलदाद रेझोल्युशन घेता 10 लाख फिल्म सिटी उरलो तर 30 लाख हायब्रीड पावर सोलाराक. सो कोणाली जमीन तुम्ही इफ यू आर ओनर जाल्यार तुजें ती दिवपा जाता. ही कॉमन लँड विलेजीच्या फुडली पिढये खातीर ही जमीन जी सांबाळून दवरली आहा ते अशें करून ते काबार. सो तुमकां वन टायम सेटलमेंट करून काबार करपाक जाय जमीन. की त्या फॅक्टरीनी सारखी उदक का सप्लाय मेळना आणि लायटीची सप्लाय सारखी मेळना. म्हळ्यार एक फॅक्टरीन जर एक 50 लोक कामां येतात आणि सडनली लायट गेली आणि एक जर तासभर जर लायट आयली ना तस जाल्यार त्या पात्रांवाक त्या 50 जाणां पगार दिवचो पडटा पूण प्रोडक्शन जालें नाशिल्ल्यान ताका इतली व्हडली लॉस जाता. ह्यो अशी वेगवेगळी ज्यो मूलभूत आमकां गरजेची गजाली आसात त्यो गजाली आमी सगळी आता कशे तरेन आमी अडचणी आयल्या ते आमी पळयतात. मीन फाल्यां जर खरेले हांगा जर फिल्म सिटी आनी प्रोजेक्ट जर ह्या गव्हर्मेंटान आमचेर लादलो फोर्सिफुली तस जाल्यार हांगा ना म्हणल्यार अख्ख्या काणकोण तालुक्यांत 30 ते 40 हजार तरी पॉप्युलेशन वाडटलें. तो आत्मा आसा आमी एक सोल म्हणटा सोल ऑफ एनिथिंग रुल्सा वतना आसतना हो कोमनीदादीच्या जो आत्मा आसा ताजे टोटली अगेन्स्ट वता. सो ते कशाच प्रकारे खपोवन घेवपाचे ना की डिस्कस करपाक वचपाचे ना. सो म्हणजे क्लियर हांवें लेटरान बरयलां हे जे रेझोल्युशन आहा ते स्क्रॅप जावपा जाय आनी कितें तांणी खूब डिस्कस करपा पयलें म्हाका समजुपा पयलें. हांवें क्लियरली सांगलें हे कशेंच मान जावपाचें ना, हें स्क्रॅप जावपा जाय. लोकांक कितें सगळें खबर आहा. आतां अशें पयलींचे भशेन ना की कोणाक कांय खबर ना. जो वेळ पर्यंत गव्हर्नमेंट लोकां बद्दल चिंतना तो वेळ पर्यंत कोणाचेच बरें ते करूं शकपाना. हे 101%. हे हांव सरळ गव्हर्नमेंटाक सांगता. तुमकां आमी निवडून दिला आणि तुमची जबाबदारी आसा की तुमी आमकां सुरक्षीत दवरपाचें. कितें आसा आतां उठसूट हें जाला की ग्रामसभा विरोध करता पूण आतां आमचे जमनीक जर दुसरो येवन सांगता तुमी हें करूं शकनात तें करूं शकनात जाल्यार तें कशें जातलें. गांव म्हणजे कितें हे बऱ्या भशेन 2-3 वर्सां फाटीं जे कोवीड जाल्ले तेच्या खातीर बऱ्या तरेन पळयलेलें आसा. म्हणटरेन आमच्या परस ते जे त्रास भोगले तेन्ना तांकां गांवांत राविल्ल्या लोकांक तांकां कितले सांबाळून घेतले हे आमच्या परस तेणी बरे एक्सपिरियन्स घेतलेलो आसा. म्हणटरेन हेज्या फुडें हे गांव अशेंच उरलें जाल्यार हेज्या फुडें केन्नाय जर अशे आपत्ती आयल्यो जाल्यार तांकां सांबाळून घेवपाक हे गांव अशेंच उरलें जाल्यारच संभव जातलें. ना जाल्यार सगळीच जर गांवाची सिटी जाली जाल्यार फुडें तांकां सांबाळपाक कोण आसचो ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
पिसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। मार्दोळची फामाद जायांची जात्रा ह्या जात्रेक जायांचो वापर जाता, पण जायांचे मळे लासून काबार जाल्ल्यान शेतकारांचेर हावळ आयल्या। हो उजो कोण लायता हाजो सोद अजून मेरेन लागूंक नाशिल्ल्यान फुर्योज जाल्ल्या शेतकारांन थळाव्यांनी माड्डोळ पंचायतीत वचून सरपंचाक घेराव घालून जाप मागली। पळयात तांच्या मदीं जाल्ले केस्तांवदी कोफुसांव। नोटीस पुलिशेक बावून कंप्लेन दिली न्ही, तेजेर आमी नोटीस काडटा म्हणटा पुलिशेन। ती आमी नोटीस पुलिशेक काय बुधवाराक दिली। पण म्हाका एक सांगा, जेन्ना ते हेजे सायटीचें इन्स्पेक्शन केल्लें पळय, बोर्डाचेर कितें बरयल्लें तुमी? तेका आतां ते आमी तेका एक कंप्लेनी आयल्ल्यो, हेका हायवेन काड म्हणून सांगलेलें तेका, त्या प्रमाणे आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ली, तेका काड म्हणून सांग। तेणी सांगलें कितें, आपण हायवे जेन्ना काडटलो न्ही तेन्ना आपण काय काडपा तेन्ना ते काडून न्ही। पूण तेका बिगर गव्हर्मेंट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट वाचून दाखय। जवळ 100-150 वर्साचे मोळे ते आतां उदो लागता तुमकां कांयच दुख दिसना दिसता न्ही। जायो आमी सुद्दां कितली बरें आमचे तुम्ही कोणाचे आयकूया तुझे तू सत्य करतले मागीर अशी अशी तू उलयता मागीर उलयता कशी तू भाशा मागीर तू सांगता आमी आयकुपाक म्हणटा न्ही तू ते आतां घाटी आसा न्ही, तो घाटी तांकां थंय रावपाक रूम ना, थंय संडास ना, उदक ना, ते PWDचे ओपन करता आनी उदक येता, तेजेर कित्याक एक्शन घेता? खबर आसा तेजेर तुमी कशी एक्शन घेना? ते संडास आमचो हांव दाखयता, हे आतां यो पण तेजेर कित्याक एक्शन घेना तुमी? तुम्ही म्हणटा आतां घाटी म्हणनाका तांकां गोंयकार म्हणून, आमी घाटी आमी घाटी ते गोंयकार बरें मान्य। तुम्ही कशे समजून घेता? आमी तू उलयता ते घाटी कित्याक म्हणटा? घाटीले घाटीत ते हांव म्हणटा कित्याक घाटी करा म्हणल्यार तांकां थंय संडास ना काय ना, ते आमच्या मोळ्यांनी हाडटा, तेजेर एक्शन कितें घेता तुमी? ते तुमकां लागता पंचायती कितें तें हे ते हळशी करता ते गाडयेन थंय रूम नासता रूमार कसो दवरला आमी पळोवपाक गेल्या आतां घेता तुमकां व्हिडिओ दाखोवन तुमी कितले एक्शन घेतलेले? हांव तुमकां कोयर उडयता व्हिडिओ दाखयलो, तुमी कितले एक्शन घेतलेले? कागाळी करून लेगीत अजून मेरेन कसलीच हालचाली जाय नाशिल्ल्यान थळावे बेजारल्यात। ग्रामसभेत पोकी आश्वासनाच मेळटात खंय, पळयात तांचे उतफरके। आमची पारंपारीक जायपुजा वर्सान वर्सा आमी मनयता। आतां 100 वर्सां क्रॉस जाली, गेल्ल्या ह्या वर्सा आमी 110वी साजरी केल्या आनी आमची अशीच इच्छा आसा की आमचे माळशेक आमच्यो माड्डूच्यो जायो तुजे आंगार पडट्यो म्हणून। पूण आतां हे परतेंच जालां हांगा सिच्युएशन, पूण परत उदक घाली ही 7वी फावट। पयर 24 तारखेक असोच उदक लागलो, 25 तारखेक आमी कंप्लेन दिल्ली पूण आमकां तेरेस करपाची तयारी ना। मागीर हांवें स्वता मागीर हांगा वचून आमच्या फुलकात मागीर भुरग्यांनी वचून एंटीसेप्टिक बेल घेतल्या, शेनवाराक आमकां एरेस्ट करपाक जाय। मागीर ते परत मागीर सोमाराक पयलें, ते सोमार म्हणल्यार आमी माळशे धारणे घातले, तूं कितें आहा तें तूं निवारण करून घे म्हणून, आनी तशें आमी एंटीसेप्टिक बेल घेतली त्या दिसा। आनी अशेंच हे रिपीट चालू आसा। वयले आमी हांकां सपोर्ट आमच्या गांवच्या भावांक सपोर्ट आमकां बेल घेवची पडटा। आयज बाबा ग्रामस्थ तिणें आमकां ग्रामसभे आश्वासन दिलें की आतां ते 2 दिसां भितर आपूण हें सगळें काडून उडयतलें म्हणून, पूण आज पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना। म्हणजे हे भायले आतां परप्रांती हे येवन तेंच्या पंचायतीक तेंचो आपुलको आसा, पूण आतां हे जे अख्खो समाज इफेक्ट जाता जायांच्या मळ्याक लासून, तेंचें कांयच तांकां पडलेलें ना, तेजें आमकां खूब वायट दिसता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर। गोंयांत कोयराचो प्रश्न वाडत चल्ला, लोकांनी सैमाची राखण करपाचें सोडूनच दिला। दरेका वाठारांत हो विशय चल्ला। खांडेपार न्हंयेत उदक कमी आनी कोयर चड दिसता।
कोयरा सयत देवाच्यो मुर्त्यो वडयल्यात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. खांडेपारा नदी म्हटल्यार जे रिवर म्हटल्यार हे डंपिंग यार्ड जाल्लें आसा. कित्याक काय म्हणटा हांगा हे पुला वयल्यान खांडेपारच्या पुला वयल्यान लोक सगळे हांगा कचरो उडयतात. कचऱ्या बरोबर देवाची मुर्ती उडयतात आनी अशी विटामणां करतात, देवाची पण विटामणां करतात. ताका लागून लोक म्हणटा, लोकांची एक मागणी आसा की हे जे मुर्ती उडयतात त्यो मुर्ती तुमी उडोवच्यो न्ही, एक खंय तरी सेफ तांकां दवरच्यो. कित्याक देवाची मुर्ती त्यो देवाक तुमी पुजलेले आसा आनी हे जर अशी जर तुमी तांची विटामणां केली जाल्यार लोकांक खूब वायट दिसता आनी हे खरेंच वायट सारकें वायट चिन्ह आसा. ताजे बरोबर हांगा कचरोय उडयतात, कचऱ्या बरोबर त्यो मुर्त्यो उडयतात. म्हटल्यार हांगा जे पळोवपा तुमी आतां हे रिवराक भगवय दिसता, मुर्ती दिसता, फोटो दिसतात. म्हळ्यार हें कितें जाल्लां अशें लोकां मदीं एक भ्रम तयार जाल्लो आसा. आनी हे जर अशें केलें जाल्यार लोक हांगा नुस्त्या गरोवपाक येतात, खुबे काडपाक येतात आनी तांचे पांयाक कोवचे लागतात. आज आमी एक मोठो विशय घेवन येयल्या, तो म्हणजे की हांगा आमी खांडेपारा ब्रिजार आसा, दोनी ब्रिजाच्या मदीं आसा. हांगा आमच्या कुट्टी खांडेपार पंचायतीन 2 मोठे पॉवरफूल उंची हाय पिक्सलाचे कॅमेरा बसयल्या. बसोवन आतां जाले जवळ 3-4 म्हयने जाले, पण अजून पर्यंत म्हाका दिसता हे ब्लॅक स्पॉट जे आहा पळय ते बंद जावना. सर्रासपणे कपडे उडयता, प्लास्टीक उडयता, देवाची फुलां उडयता. बरें फुलां उडयता ओके आसा, ते प्लास्टीक काडून तरी फुलां उडया, तें सुद्दां ना. वयल्यातल्यान सरळ उडयता आनी वयता. तुमी आतां पळयता आसतले की हांगा कितल्योश्योच देवाच्यो मुर्त्यो साईबाबाच्यो आसा, शंकराचे आसा, एक भगवो झेंडो आसा, मागीर गणपतीची मुर्ती आसा, प्लस हांगा पळय जवळ जवळ 150-200 पणट्यो आसा. इतल्यो मुर्त्यो पुजच्योच न्ही. तुमकां त्रास जाता जाल्यार मुर्ती एकूच पुजची. खूब मुर्त्यो पुजच्यो आनी त्यो हाडून हांगा न्हंयन उडोवची आनी विटंबना करपाची अशी हें सारकें हें बरोबर म्हाका दिसना. आतां हांव आसा, हांव एक ह्युमनिस्ट, हांवें एक म्हाज्या नेचराक देव मानलेलो आसा, पण हांव अशी विटंबना करिना. अशें करचें तें न बुतलेले बरें म्हणटा हांव. हाडून हांगा आतां कोवच्यो सकपडे वयल्यान बरे फोटो उडयता आनी ते कोवचे आमच्या पांयांक लागता. कोण हांगा खुबे काडपाक येता, कोण हांगा गरोवपाक येता, तेंच्या पांयांक कोवच्यो लागता ह्यो. हें बरोबर न्ही म्हाज्या हिसपान. ताका लागून जर त्रास जाताली इतली मुर्त्यो पुजू नाका, पण अशी विटंबना तरी करूं नाका. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा दोंगरे वाठारांत बॉम्ब सक्सेस सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या निमतान सायबिणीचे पुरसांव काडून तिका गांवांत भोंवडायतात. सगळे धर्माचे लोक फेस्ताक वांटेकार जावन सायबिणीचे बेसांव घेता. पळयात कांय उमेदीचे खीण. Hallelujah.
बरें दिसता कारण तुमी पळयलां आसतलें पयलू म्हणजे तुमकां सगळ्यांक आमच्या बॉन सुसाय सायबिणीची फेस्ताची परबी तुमी पळयलां आसतलें ही युनिटी हिंदू आनी कॅथलिकां मदीं दोंगरे गांवांत हांगा पयलींच्यान दिसता मंडूर दोंगरी आदुसी आनी आयज हो जो पुरसांव आसा तुमी फाटल्यान पळयता आसतलो पुरसांव सायबिणीचो फूल जो दोंगरी गांव आसा ताका फूल भोंवताडो मारता आनी ही जी आमची एकवट आसा जेन्ना आमी फेस्त आसा आमचे कितें सण आसता इफ्रूज आसता सो हो एकचार हो सदांच दिसता आमच्या गांवांत आनी हे गोंयांत तरी म्हाका दिसता खुबशे गांवांनी असो एकचार आसा आनी हो एकचार हो फुडें उरपाक जाय आमकां खंय ना खंय हो फुडें दवरपाक जाय खुबशी बाकीचें कितें आसा तें फाटी मारून आमकां बरे भशेन एकवटान रावपाक जाय आनी हेच आयज हांगा दाखयता ह्या सायबिणीच्या फेस्ताक तुमी पळयलां आसतलें सगळे हिंदू तशेंच कॅथलीक दोनूय एकचारान हें फेस्त मनयता आनी अशेंच फुडले पिळगेक वचून अशेंच आमी एकचारानच फुडें व्हरचें सगळ्यांक पयलू सगळ्यांक बॉम्ब सुसे सायबिणीची सगळ्यांक परबी खूब बरें दिसता कितली वर्सां जाली आमी हांगसर हिंदू आनी कॅथलीक मेळून सगळे एकठांय जावन आमी हे फेस्त नाजाल्यार तशेंच इफ्रूज नाजाल्यार सगळे फेस्टिवल मनयतात सो खूब बरें दिसता की लोक सगळे अजुनूय युनायट आसात आनी आमी अशेंच युनायट रावतले सगळे आमच्या देवा कडेन हांव आर्गां मागता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, समरिता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. विल्डेड लेझर SC कुट्टरेन युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेक 3-0 गोल फरकान हारयलो. विल्डेड लेझर स्पोर्ट्स क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. विल्डेड लेझर ट्रॉफी DYSA मैदान कुट्टरी हांगा बरीच रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. दोनूय पंगडांनी सुरवातीच्या गोलाच्या सोदात आक्रमक सुरुवात केली. तांकां तांची संद मेळ्ळी पूण वायट फिनिशिंग वा हेर चुकांक लागून तांकां गोल रूपांतरीत करूंक जमलें ना. विल्डेड लेझरान अनुक्रमान 11व्या, 22व्या आनी 43व्या मिनटार जॉय हिलारियो, माल्डिनो रॉड्रिगीस आनी राय डायस हांचे वरवीं दरेकी एक गोल केलो आनी क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन गोल करपाचे खर यत्न केले पूण ते अपेशी थारले. विल्डेड लेझर SCच्या राय डायसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. पळयात रंगतदार खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. फुडले सप्तक सुखदिणें वातावरण आसतलें. सोमाराय सौम्य तापमान आनी थंड वारें गळपाची शक्यताय आसा. सूर्याचो खर उजवाड पडटलो. IMDचो अदमास. सोमाराक मंद वारे येतले जे खर सूर्यापासून येवकाराची सुटका दितले. दिसाचे चड तापमान 31 अंश मेरेन पावतले. ल्हव सांजवेळार 22 अंश मेरेन देंवतले. सोमारा खातीर हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना पूण धुके पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान प्रवाशांनी सादूर रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. सकाळी आनी राती हळुवार धुके पडूं येता. प्रवाशांक सादूरतायेची शिटकावणी. येवपी सप्तकात थंड वारे हवामानाची घेयात मजा. धुके आशिल्ल्यान प्रवाशांनी सादूर रावपाचो IMDचो सल्लो. सोमारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. गोंयचे बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.